परवरे सुकूर पंचायतीकडेन 4 जाणांनी मिळून आनंद पाटील ह्या भुरग्याक बरोच मारिल्लो. उपचारा वेळार ताका जीएमसीत मरण आयलें. मारपेटाची ही घडणूक 18 तारखेर घडिल्ली. घडणुकी उपरांत पुलिशेन तिगांक धरिल्ले जाल्यार एकलो फरार आशिल्लो तोवूय आतां पुलिसांक शरण आयला. सुकूर पंचायतीकडेन नाका जाल्ले प्रकार चालू आसतात. भुरगे गांजा उडटात म्हणून जायते फावटी कागाळी करूनय पुलिशेन कांयच कारवाय केली ना. तशेंच ह्या प्रकरणात पुलिशेक शरण आयिल्लो चवथो भुरगो गुन्यांवकारी प्रवृत्तीचो आसा खंय ह्या नादी ताचेर केशी आशिल्ल्याचे थळावे लोक सांगतात. ऐकात. आम्ही जायते फावट पुलिसां कडेन सांगलेले त्या स्पॉटाचेर पेट्रोलिंग दवरा. थंयसर जायते भुरगे येवन खूब त्रास करताले. थंयसर सोरो पियेताले, ड्रग्स पियेताले. सो आमी जायते फावट पुलिसां कडेन हे रिक्वेस्ट रेजिडेंट थ्रू आनी आमचे पंचायत थ्रू धाडलेली आमी. सो योगा एक असो एक दीस येयलो 18 तारखेचेर सांजचे 8 वरांचेर. थंयसर एक ब्रुटल सारको अटॅक जाल्लो. जो चेडो जो आसा आनंद पाटील हेचेर 4 जाणांनी सारको ब्रुटल अटॅक केल्लो आसा. Has done this, the mastermind. He is a history sheeter. If you search on the internet, you will find at least 3 to 4 previous incidents where his name has come up in FIRs. I think he is responsible for at least one accident where a person has lost his life. And ह्या मनशान पयलीं स्कॅमूय केल्ले आसा, पयशांचे स्कॅम केल्ले आसा. So being a history sheeter, I think he does not deserve to get any bail. I've heard that he's trying for anticipatory bail. हो भुरगो पळय जो कोण आहा जो चवथो मनीस हो हॅबिच्युअल ऑफेंडर. हेणे पयलीं एक 7-8 म्हयने पयलीं जो परवरी पोल्युशन रेकॉर्ड आसतलो. हेणे गाडी मारून कोणाक तरी बायलेक उडयलेली आनी 4-5 गाडयो उडयलेल्यो मारून. आनी एक फावट तसोच तेणें खुरसारे म्हणटा खुरीस पयलीं मोडून उडयलो. आनी हो भुरगो जो आहा हो गाडी टिंट ब्लॅक टिंट एकॉर्ड घेवन पयलीं भोंवतालो. फुडल्यान फाटल्यान नंबर कांयच ना. हो हॅबिच्युअल ऑफेंडर जावन आसा. प्रॉब्ली आमच्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे प्रॉब्ली इज अ ड्रग डिलर. कोक आनी कितें कितें विकपी मनीस अशें म्हण आमकां आयकूंक येता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.